गम गणपतये नमः. श्री स्वामी समर्थ. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स. आज मातशी लेट उठली कित्याक काल आमकां मातसो लेट जालो न्ही, सो मागीर आमी आज लेट उठून सकाळी रेडी जाली ब्रेकफास्ट बीन करून, आनी आतां आमी वतात सगळे आळंदी. ज्ञानेश्वर महाराजांची समाधी आसा आळंदी. गजानन महाराजांचोय बीन मठ आसा, सो आमी सगळीं थंय वता आतां बाय कार. आनी विशाल एज युजल ऑफिसान गेला, तो ना आमचे बरोबर, सगळो येतलो सांजचो. आनी रावत म्हाजे बरोबर. आमी आतां सगळीं रेडी जाल्या. तुमकां मेळयता हांव सगळ्यांक कशी रेडी जाल्यात ती. जेवणी घालता सागरवेणी. दुर्वा हाय. फोणी दी मग फोणी गो. चलो. सो आमी सगळे आता भायर सरल्या. जिजू गाडी चलयता, म्हाका मेळना अजून. बसल्या वय हांगा कन्नड हिरोईन जाल्या सारकी, साऊथ इंडियन. छत्रपती शिवाजी महाराज चौक कितें हो? महादेव मंदिर न्ही. हां बरें आसा मग, व्हडलें न्ही. ओम साईराम. अरे बापरे, इंडिया गेट. फ्रेंड्स, आनी एक सांगपाचें म्हटल्यार हांगा पिंपळे गुरव चौक म्हणून आसा, थंय न्ही पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपालिटीन आमचे माजी मुख्यमंत्री आनी माजी संरक्षण मंत्री इंडियेचे लेट श्री मनोहर पर्रीकारांचें नांव दिलां. सो एक्चुली ही प्राऊड न्यूज न्ही आमच्या खातीर. जिजूची गॅट्स गाडी. भितर काडपा मेळना खंय. आनी हांगा आमी श्री गजानन महाराज यांच्या मठान पावली. सो दर्शन घेवपाक आमी आतां वयर वता. मातशे स्टेप्स चलचे पडटले थोडे. इतलो सुंदर मठ बांधला हो. अशे म्हणजे बारीक अशे कलाकृती केल्या आनी म्हणजे खूब हायटीर आसा हो मठ. आनी हांगसरल्यान असो व्यू दिसता सुंदर. हळू येता, तिका जायना चलपाक म्हणून. आनी अशी हांगा सुंदर हेजो डिजायन केला झाडांचो. ते उदक बीन घालीत असतात, बरें दिसता सारकें. पुराले गे अम्मा, पुराले.
मठाच्या बॅक सायडीन अशें सुंदर लॉन घातला तेणी, म्हणजे अशें ग्रीनरी कशी. कितल्यापर्यंत काडपाचो आसतलो काय? हा भितर ना अलाउड. मागे दर्शन झाले की आम्ही प्रसाद जेवली. मागे श्री गजानन महाराजांच्या मठार जेवून आमी हांगासर आयली. ही हांगा इंद्रायणी नदी आसा आनी हांगा हे ज्ञानेश्वर महाराजांची समाधी पळोवपाक आयली आमी. दुर्वा वेट. नदीकडे जाऊन बघायचं का? मम्मा नदीकडे जायचं. माझ्याकडे असा खडी. हांगा हांवें दुर्वान आनी शुक्रांतीताईन अशें गंध लावन घेतले, बरें दिसतालें. ज्ञानेश्वर महाराजांच्या समाधी पर्यंत वचपाक मातशें चलून वचचें पडटा, सो आमी ते चलत वतात आतां. आनी हांगा सगळे पुजेचे आयटम्स अशे विकपाची दुकानां आसा. लग्न आसकोण आल्या हांगा. हांगा भितर काडपा मेळना न्ही. हेका पळय. हा पावली आमी समाधी कडे. आनी समाधी अशी पाशाणाची आसा, पेंट बीन कांय करूना, पण अशें न्ही कोरीव कामूय केल्लें आसा तेजेर. आनी म्हणून न्ही भितर खूब थंड दिसतालें अशें. आनी हांगा दर्शना खातीर व्हडली लायन आसा. आमी लायनीक रावता आतां. बरीच व्हडली लायन मगे. बरीच चिमणी चिमणी. जालें आमचें दर्शन. आनी भितर मोबायल अलाउड नाशिल्लो. आनी भितर न्ही शंकराचें देवूळ आसा. सो हांगा न्ही बायलो अश्यो फुगड्यो बीन घालताली. ये दुर्वा. बाबा कुठे आहात तुम्ही? Where are you? तशी या प्रदक्षिणा घाला.
क्यूट बसलाय का तो. ए इथे आहे नी गो अंजीर. ही अंजीर नी कशी का ती बरी ती खावपाक. कशी ती अंजीर. जिजू हा आमचो प्रशांत गायकवाड आणि शुक्रांती ताईचो मिस्टर. हॅलो हाय. आणि दुर्वा सगळ्या व्हिडिओ. दर्शन जालें आळंदी आणि गर्दी आशिल्ली आणि आता आम्ही सगळी वतात घरा परत. लायन आशिल्ली पण दर्शन बरें मेळ्ळें आमकां आणि सारकें पंढरपूर आयिल्ल्या भशेन दिसलें. सो खूब बरें दिसलें. ज्ञानेश्वर माऊली आणि त्यांची बहीण मुक्ताबाईंची मूर्ती. असे म्हणतात एक दीस मुक्ताबाईचे त्यांच्या भावांक निवृत्ती नात म्हणून ताका एक दीस मांडे खावपाची इच्छा आली आणि त्याच्या खातीर तेंगे तवो नाशिल्लो. बाजारान गेली तिका कोणी तवो दिवना. ती रडत घरा आयली. तेन्ना ज्ञानेश्वर माऊलीन सांगलें कितें जालें. तिणें सांगलें तवो ना. तर तेणें न्ही आपली फाट दिली हेजेर तूं भाज म्हणून. आणि चमत्कार असो की फाट इतली गरम आशिल्ली की ती मांडे भाजून आयले. सो हीच ती मूर्ती. तू सांग. ही ज्ञानेश्वरान चलयल्ली. ताका जो स्वामी मेळपाक हे आसता न्हू तेंचो त्या स्वामीक खूब गर्व आसता की आपूण व्हडलो देव भक्त म्हणून. त्याचे गर्व हरण करच्या खातीर तो भयणान घेवन ही भिंत चलोवन ताका मेळपाक वयता. ही सगळी भिंत भितर पूर्ण भिंत उखलूनच घेता तो आनी वयता तेंचेर बसून. ही भिंत त्या वरती भिंत बांधली. ऍक्च्युअल भिंत खाली आहे. ही त्याच्यावरती बांधली आहे. त्यावरती बांधलंय. म्हणजे ही मातीची विटांची होती ना. तर फ्रेंड्स ही स्टोरी अशी की ती चांगदेव म्हणून एक महायोगी आशिल्लो. तेणे तप करून सुपर नॅचरल पावर्स घेतलेले आणि त्या पावर्सान तो 42 टायम्स तेणे आपलें मरण सुद्दां हारिल्लें आनी तशें करून तो 1400 वर्ष जगलो. सो तेणे संत ज्ञानेश्वर माऊलीं बद्दल आयकलें. इतलोसो ल्हान म्हणजे 16 वर्साचें आशिल्लें तेन्ना माऊली. सो इतलें ल्हान आसून इतली व्हडली प्रचिती इतले लोक रिस्पेक्ट कित्याक दिता तें जाणून घेवपाक तेणे पयलीं ताका एक लेटर बरयलें आणि त्या लेटरार कितें बरोवपाचें तें ताका कळुना म्हणून ब्लँकूच लेटर धाडलें. तर तें लेटर मुक्ताबाईक मेळ्ळें ज्ञानेश्वर माऊलीच्या भयणीक. तेणें रिप्लाय दिलें की तूं ह्या लेटरा प्रमाणे इतलो 1400 वर्स जगून सुद्दां ब्लँक तो ब्लँकूच. सो तें आयकून त्या रागान वागाचेर बसून ज्ञानेश्वर माऊलीक मेळपा आयलो आनी त्या टायमार ज्ञानेश्वर माऊली आपल्या भावंडा बरोबर म्हणजे सोपान निवृत्तीनाथ आनी मुक्ताबाई बरोबर ह्या भिंतेर बशिल्ले आशिल्ले. तो आयलो तें पळोवन ज्ञानेश्वर माऊलीन भिंतीक इन्स्ट्रक्शन दिलें की ताका मेळपाक चल म्हणून. सो ती भिंत चलत येता ती पळोवन तो चांगदेव तसो पळयत उरलो आनी तेन्ना मागीर ताका ज्ञानेश्वर माऊलींची प्रचिती कळ्ळी. तो ताका शरण गेलो. इंद्रायणीला इंद्रायणीला मिळाली आणि हे काळ भैरव जोगेश्वरी जसं काशीला तसंच नाव काय शुक्रांती गायकवाड त्यांची दक्षिण देवाला तिने कल्याण करू आपण. कळंबोली जाते ते पांडुरंगान मदत केली का दळपाक जने. अम्मा तुझ्या बरोबर आहेत काय बस दुर्वा पासून नेक्स्ट चौक पर्यंत दॅट इज ऑल युअर शॉपिंग इन्क्लुडिंग मेन्स किड्स. हाऊ अबाउट रेट्स. अरे एकदम
okay type. Ah, You can okay. buy it instead of few of. अजून कर. लवकर काढ. नाही आम्ही सांगते डोंट वरी. म्हाका कुडकुडो खाता. हळू या दुर्वा. स्वेटर घालूंक जाय आसलो. हळू ये. त्याला ओपनच ठेव. हा इथे. थंड थंड वरती जावा बाबा. मी आली आहे इथे. प्रति शिर्डी मागीर सांजची आमी हांगा प्रति शिर्डी आयली. म्हणजे हांगा हे सेम साईबाबाची शिर्डी आसा न्ही तशीच आसा. हांगा देवूळ बीन तशीच, मुर्ती बीन तशीच आसा. खूपच थंडी खाता हांगा फ्रेंड्स. सामको कुडकुडो सारको लॉंग आणि मला खूपच थंडी वाजते. त्याचं नाव मला वाटतं मी येताना तर अजून मला मज्जा येणार. माय शोल्डर्स नाही आहे रेड. अरे हां देव रिटर्न. साईबाबांचे मुख दर्शन दाखयता तुमकां फ्रेंड्स बिकॉज भितर मोबाईल अलाउड नाशिल्लो. तू आहे ना. हे साईबाबांचे अन्न छत्र म्हणजे हांगा महाप्रसाद बीन जाता आणि हे सुंदर असा बरो राजवाडो कसो दिसता. कुटू ते नाही हे बघ क्यूट. मागे बघ. काय नाही करत. हे बघ क्यूटी बाय. इथे इथे अन्न छत्र आहे. अन्न दुर्वा आणि भायल्यांतल्यानूच शूट केलें पण खरेंच खूप सुंदर दिसता. अशें न्ही फूल भायल्यांतल्यान कोरीव काम केलां बारीक. जसं त्याने भुंकलं ना पळू नको. बरो राजवाडो कसो मोठो. अरे आता तर इतकं सुंदर बिश्टे पळोवपाक मेळचें ना. ते कटिंग केलेलं खूप सुंदर आहे. मम्मी पप्पा आले होते ना. नाही पण इतले नाही म्हणजे असं राजवाडो कसो. आणि हांगा भितर अशें किचन आसा ते रांदतात सगळीं. हे अशें करपाक मेळटा. वेट न्हू. दुर्वा आणि हांगा अशें आशिल्लें की कोणाचो कॉइन स्ट्रेट उरता न्ही उबो तो लकी म्हणून. शेनुली कुतू ए आणि तू मग धावायचं नाही हा. पळायचं नाही. तेल हलवायला माझोय उरलो. तू पळय तू शिर्डी वचून आशिल्लो सो मम्मा उंची बघ किती आहे. आले सगळे. माझा लागला. हो हो मी पाहिलं. लागलाय. ओके काहीतरी असेल. हा त्यांका कळटा. कितें घालता तू ताका. कितें घालता. खंयचो लाडू घालता. दी चल घाल इल्लोसो. निंबाचं झाड आहे ना मेन साईबाबाचं. खेळून दे ग तुझ्याबरोबर. इज दिस प्लेइंग विथ यू. जस्ट लाईक दॅट. कोणी करायला. बाय. काय ना पहिला आज जायला द्यायचे झाडाला हात लावायला द्यायचे. चिंगू हाय. असू पुरा. बोलो. तू बोलते. I'm in विशाल काका's car
in rooftop, enjoying it. हा and बोल ना अजून काहीतरी हरशी बडबड करता. आम्ही प्रति शिर्डीत महाप्रसाद जेवपाची आशिल्ली पण तांचो ऑलरेडी टायम जायत आयिल्लो म्हणून मागीर आमी थंयच्यान हांगा जेवपाक आयलीं. Hi. हे कितें जस्ट शो ओके राहा शुक्रांती चल यो आता वरती बसणार. आम्ही हांगा आयल्या शिवार गार्डन रेस्टॉरंट आणि इट्स अ ब्युटिफूल रेस्टॉरंट आणि एम्बियन्स बीन खूब बरो आसा. आतां जेवण आमी टेस्ट करतलीच सो आय लेट यू नो कशें आसा तें. सो आमचो हांगा जिजू आसा मिस्टर प्रशांत गायकवाड द होस्ट आणि हो आमचो मिस्टर विशाल देसाय फायनली आमच्या बरोबर आसा. एक खंयच्या ट्रिपीन ना आतां आमच्या बरोबर. हय गोवा हाय म्हण. डीप डिस्कशन करतात पाठ करतात आणि आई आसा हांगा आणि हे आमचे दिदी आणि आमचे क्युटी पाय. सो आमी हांगा आयल्या Lemon coriander. ट्राय जिजू वाव गुड. Enjoying food? Yes. How's the food? It was very good. What you ate? Tandoori Light white brown. crisps. Crispy. Yes. Veg crispy. Yeah. And now? What you will have? ती पेट्रोल आहे ना? Dinner. होती पेट्रोल. पण तिच्यापेक्षा तिची स्टॅबिलिटी Baby. जागा सब लोग टूट पड़ो खाने पे. दुर्वा खा. मी फोडले. आता आम्ही रातचे 11:30 सुमार जेवून बीन आता कुल्फी खावपाक वतात चलत चलत. आणि हांगा पुण्याक म्हणल्यार तुमी जाणा की रातचे सुद्दां म्हणजे अशें आसता सामकें झगमगाट. आमच्या गोंयांत 11:30 म्हणल्यार सगळीं न्हिदतात. सो आतां आमी चलतूच वतात हळू आणि कुल्फी खातली आमी आतां. कसली कसली चोको चॉकलेट हां और एक देतो. एक ड्राय फ्रूट आहे. थँक्यू जीजू आणि शुक्रांती ताई फॉर सच लवली गिफ्ट. चलो बाय जीजू बाय. आम्ही आता बॅक टू गोवा. थँक्यू. असू हां.
11:48. We started our journey at 6:30 from Pune आणि आता आम्ही पावल्या सातारा क्रॉस केला. इट्स ऑलमोस्ट नाव 8:23 जाल्या आणि एक 6 वरान बीन पावतली आमी. सो विथ लॉट्स ऑफ मेमरी ऑफ दुर्वा स्पेशली घेऊन आता वता आनी न्हिदल्या फाटल्यान न्हिदल्या आनी उठल्या बाय खंय आनी न्हिदल्या उठल्यान बाय. विशाल ड्रायव्ह करता. मज्जा आयली. भोंवली खूब उलयली आनी वतात आमी आतां. इट्स टी टायम. आता आमी खाऊन घेता कितें तरी. आमी हांगा भूक लागली. सकाळी आमी फक्त ब्लॅक टी पिवन भायर सरलेली. ना जाले आमचे च्या पिवन फ्रेंड्स. आणि हांगा आमी आंबोली फ्रेंड्स जेवपाक रावली आणि हे नार्वेकर हॉटेल म्हणून. एक्चुअली आमी वतनाय हांगाच जेवली आणि ते हांवें फोटो काडलेले शूट केल्ले पण ते डिलीट जाले म्हणून हांवें परत काडले आतां. सो खूब बेस्ट जेवण आशिल्लें. हांव सजेस्ट करता इन केस तुमी ह्या सायडीन वता जाल्यार डेफिनेटली जेवात. ल्हान आसा हॉटेल पण जेवण खूब टेस्टी आसा. देवीची मूर्ती हय व्हॅलेंटाईन्स हय काय काम ना आणि म्हाकाय काम ना. 14 तारखेक व्हॅलेंटाईन डे. विशाल किती दिसलं काय म्हाका इतले व्हडलो. त्या दीस हांवें सगळे व्हिडियोज काडलेले. आता आमी सगळे डिलीट जाले म्हणून आता परत काडटा व्हिडियोज. वॉटरफॉल ना काय. फ्रेंड्स हो ब्लॉग खूब व्हडलो जालो जाणा हांव म्हणून हांव हांगाच सोंपयता. सो तुमकां हो पुणे स्पेशल ब्लॉग कसो दिसलो तो कमेंट करून सांगात आनी चॅनलार नवीन आसल्यार प्लीज सबस्क्रायब करा. सो थँक्यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ. लव यू ऑल.